नमस्कार. आजी यूथ ऑफ GSP वर्ल्ड वाईड कर्नाटकाच्या काश्मीरांत आसा म्हळ्यार कोप्पांत आसा. होडोड गांव म्हणटाना थंय आमगेल्या समुदाय जन मस्त आसताची, आमगेले देवस्थान आसता, खंयचे एक परब कार्यक्रम म्हणटाना आमी व्हड रितीन सर्वताची व्हड संभ्रम करताची. जाल्यार केलो गांव येताना गांवांतू आमगेले GSP समुदाय जन मस्त उण आसताची. जाल्यार मस्त ऊन आसल्यार तांगेले एक ಒಗ್ಗಟ್ಟು ना तांगेले एक मोगू कशें आसता म्हळ्यार तांगेले संख्या जितले आसल्यार एक इतलो व्हड जालो एक हॉल बांदूक जाता आनी त्या हॉलांतू तांणी मस्त नमन्याचे प्रोग्राम करूं जाता. त्या सुता पुन्नाव आसा पुरो, वरमहालक्ष्मी व्रत आसा पुरो, ना विंगड सत्यनारायण पूजा आसा पुरो, त्या पुरो कोरून तांणी एक ಒಗ್ಗಟ್ಟು दाखयताची म्हण जाल्यार त्या गांवचे मोगू त्या जनाले एक प्रीती कारण. तसल मस्त विचारू कोप्पा विशयांत तुमकां सांगताची, कोप्पा जन आमगेलो उलयताची. येया वचा हॉला भितरी आमगेल्या जनाक मेळया. नमस्कार. येया. प्रति घरांतू स्थिर बैस गती तुझी महालक्ष्मी. प्रति घरांतू स्थिर बैस. नमस्कार. सुरेश शेणे म्हणून हांगा कशी म्हळ्यार एक समाज सुमार 15-20 वर्स तकून नाशिल्ले. 10 वर्स तकून समाज सुरू जाला. ताचे पाचे फुडें आमी सकाळी आंजनेय देवस्थानांत सुता पुनवानी थंय करता आसली. थंय तकून जाता रे वीरभद्र देवस्थानांत स्वल्प एक 5-6 वर्स थंय केले. ಒಟ್ಟು एक 10-15 वर्स जाल्ले. ताचे मागीर आमी व्हडलो सोमेल आमकां एक रायस मेळ्ळें. ते रायस मेळतर हांगा आमी एक बांदचे सुरू करून एक 7-8 वर्स जालें. हांगा ताजे मागीर प्रति एक तुगेले दुर्गा नमस्कार आनीक वरमहालक्ष्मी म्हणून हाल दवरला. वरमहालक्ष्मी फस्ट स्टार्ट केलेले. आमी कशें म्हळ्यार एक 2 म्हयने डेट दवरून घेवन आमी फुडले स्टार्ट करून 2 म्हयने भितर ओपन करता तशें देवान अनुग्रह दिला आमकां. यूथ ऑफ GSB वीक्षकांक मिगेल नाव भरत म्हणून मिगेले एक मोगाचे नमस्कारू. आजी यूथ ऑफ GSB टीम आमगेले कोप्पा म्हण तसले एक गांव आयले ती. हे गांवांतू कशी म्हळ्यार जन एक 150-200 वर्सां फुडें तुकून आसल्यार आमगेले एक समाजा एक संस्कारा कार्य की एक कसन एक समाज ಒಟ್ಟು जावन घेवन समाज मुखार व्हरचे तसल कार्य की ते बारी कुंठित स्थितीर फुडें तुकून चलता आशिल्ले म्हूण घेवन कळलेलें आसा. सो तशीची मागीर कसन जालें म्हळ्यार पुरा जनांनी ಒಟ್ಟು जावन आमगेले समाजांनी हांगा कोप्पांतू आमगेले एक संपुणी एक कोरका म्हूण सांगून पुरा जनांनी आलोचन करून कशें की एक कोरया म्हूण घेवन मुखार शिल नंतर सोमेला एक दिव्यानुग्रह मेळ्ळू पुरा जनाकय. तशीची प्लॅन करून हगूर एकू स्टेप्पा मुखांतर बैर येताची आजी व्हड सोमेले दिव्य चेतनाचे अनुग्रह निमित्त आनी आमगेले आतांचे पीठाधिपती सद्गुरू श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्यांगेले एक कृपाशीर्वादा निमित्त आमी एक वरमहालक्ष्मी सभाभवन म्हणचे एक आमगेले समाजाचे एक प्रोग्राम की सुतापुनव की एक मुंजी की एक चौल की एक वारडीक की कसं कोरका म्हणून सांगिल्ले निमित्त सोमेला हे एक मनवी दवरले निमित्त तांणी आमकां अनुग्रह करून घेवन तुमी मुखार शेरे म्हूण घेवन एक रायसपत्र दिलेलें आमकां. सो ताजे मुखांतर आमी हांगा एक हॉल बांदिले. ताजें नांव वरमहालक्ष्मी सभाभवन म्हूण दवरलें. त्या वरमहालक्ष्मी सभाभवनांत कशी म्हळ्यार वर्सा एक पाटी आमकां वरमहालक्ष्मी व्रत भारी विजृंभणेरी चलता. तशीची म्हयने एक पाटी सत्यनारायण व्रत एकले सेवादारा दवरून घेवन आमी समाजाच्यांनी पुरा एक म्हयने एक पाटी पुणी ಒಟ್ಟು जावन घेवन आमगेले कश्ट की सूख की मुखावेर बेळवणगे की खंय कसन जाता असं म्हूण घेवन कळची रितीरी आनी एक ते आमगेले धनियाले श्रीहरी
नारायणाला आशीर्वाद पावच्यानी गोस्कर आम्ही हांगे एक सत्यनारायण व्रत प्रति म्हयने अशी करता आसाची हे आनी मुखार सून घेवन हे आतां हांगा हे स्थितीर असूचे आमगेल समाज आनीक बारी व्हड स्थितीर येवन सोमेले एक मोक्काम की एक तांगेल भेटी एक निरंतर जावन तांगेले पादा धुळी आमगेले कोप्पा म्हणटा तसले गांवांक पळोवन आमी पुरा एक तांगेल कृपाशिर्वादाक आमी पात्र जावका म्हूण घेवन पुरजनांनी लेखून घेवन मुखार सुचाक पळयत आसाची तशी तांगेले एक आशिर्वाद मेळ्ळ्यार पुरजनाक एक लायक जाता म्हूण सांगून घेवन म्हगेलें उतर राबयता. नमस्कार.